I raised to oppose CM budget speech. CM budget speech CMan खूबशे उल्लेख केल्या गोंयकार आणि गोंयकारपण म्हणून. सो गोंयकाराचो खुबसो उल्लेख केला आणि हो उल्लेख केला हितून गोंयकार म्हणून आसा पण ह्या हावजान अजून पर्यंत गोंयकार कोण तो अजून पर्यंत डिफायन केल्लो ना, थारायल्लो ना. तशेंच आमी म्हणटा गोंयकारांक खुबशे रायट्स मेळटा म्हणून, हक्क मेळटा म्हणून, मात तेवूय आयज खंय ना खंय गोंयकार कोण तो दिसत ना. आनी गोंयकारांक लागून जे आमी स्किमी हाडटा जावं हक्क दिता ते कोण गोंयकार तेवूय थारायल्ले ना. हितून आयज सरकार लोनांचेर लोन काडीत आसा, स्किमींचेर स्किमी काडीत आसा, मात ह्यो स्किमी वयता कोणाक? आयज स्किमी गोंयकारांक वयच्यो परस चडश्यो आयज भायल्यांक वयता. तशेंच आमी पळयता आसतले कसिनो, आयज कसिनोंचो कितलेशे टॅक्स कलेक्शन येवपाक जाय आसले, आयज ते खंय ना खंय कलेक्शन खूब कमी आसा अशें म्हाका दिसता. तशेंच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हें आमी उतर आयज खुबशे हितून घातलेलें आसा, स्पिचीन घातलेलें आसा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणून. मात आयज उदक बसून आमकां क्लीन मेळना जावं उदक सारकें मेळना. लास्ट टायम हांवें सांगलेलें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी मतदारसंघान फक्त अर्दवरूच उदक मेळटा आनी ही बेजीक नेसेसिटी आसा गोंयकाराची. आनी अशें कितलेशे भागान गोंयच्या प्रत्येक भागान अशें जायत आसा. हांव म्हणना सगळे कडेन जाता बट चडशे कडेन जाता. तशेंच लायटीची बिलां आमी पळयता, लायटीची बिलां दिसान दीस वाडत आसा. आयज मिटर आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन तरी मदींच 13,000 मदींच 27,000 अशी बिलां येयल्या. सो हे मिटर चेंजीस आनी कितें खूब कितें बदल घडपाक जाय मात ते घडलेले दिसना आनी बिलां वाडत आसा दिसान दीस. तशेंच सरकार तुमच्या दारी ही योजना केली खरी, सगळे कडेन प्रयास केलो, खूब कडेन पावले, पण आयज सरकार तुमच्या दारी आसून बसून आमच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो टायम टू टायम डिलिव्हर जायना. जावं जेन्ना आमी कितें करूंक वयता तेन्ना परत आमकां सरकाराच्या दारी वयचें पडटा, डिपार्टमेंटान फावटी पाडच्यो पडटा आनी तरी पूण त्यो स्किमी टायमार जायना. टेबल करची, तांणी टेबल करची. आय वील मेक एन इन्क्वायरी. हय, हांव जाय नाल्यार टेबल करता, कांय प्रॉब्लेम ना. दुसरें म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी. आमी पळयता आसतले रिन्युएबल एनर्जी आयज खुबसो प्रयत्न करता. सरकार सांगता की रिन्युएबल एनर्जी प्रोवायड करतले, सगळ्याक पावतले. सोलार एनर्जी पॉलिसी काडलेली आसा, पण ही पॉलिसी अंडर आयज सरकारान आमचे जे डिपार्टमेंट आसा, सरकारी डिपार्टमेंट आसा, तितून पयलू भर घालचो आनी तितून जितले सरकारी डिपार्टमेंट आसा तितून आमी पयलू आमची सोलार एनर्जी पॉलिसी आसा ती इम्प्लिमेंट करपाची आनी जो आमकां रेव्हेन्यू जनरेट जाता तो खंय ना खंय थंय घालचो. तशेंच हेल्थ सेक्टरान आतां आमच्या मतदारसंघान GMC येता. GMCन खुबशे चेंजीस घडपाक जाय. जावं आयज आमी पळयता आसतले जेन्ना आमी GMCन वयता तेन्ना GMCन आमकां सारकी बेडां पासून मेळना. आयज कितलेशे पेशंट, आयज पर्सनली हांव वयतां बेड दिवपाक लागून. ही परिस्थिती खरें म्हटल्यार जावपाक जायना. जेन्ना आमचे सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल आसा तें बेग्यानच्या बेगान चालू जावचें ही म्हाजी मागणी आसा. कारण आयज लोड खूब वाडलेलो आसा. GMCचेरूच न्हू, बाकीचे जी रुरल हेल्थ सेंटर्स आसा आयज तुमी पळयता तेंचीय परिस्थिती ना. जावं थंय इक्विपमेंट्स फॅसिलिटीज प्रोवायड केल्ली ना सारकी आनी ती इक्विपमेंट आयज स्ट्रक्चर बांदलेले आसा, खुबशी स्ट्रक्चर बांदलेले आसा, मात ते स्ट्रक्चर आसून फायदो ना. थंय इक्विपमेंट्स प्रोवायड जावपाक जाय आनी जो लोड आसा तो GMCचेर तो खंय ना खंय कमी जावपाक जाय. जेन्ना आमकां एमर्जन्सी येता तेन्ना आमी GMCन वयता आनी ते GMCन आमी वयतकूच आमकां ट्रिटमेंट मेळचो आनी हो ट्रिटमेंट बरे पैकी जावचो. सरकारी हॉस्पिटल एकूच आमचें व्हडलें हॉस्पिटल आसा, थंय बरे पैकी आमकां ट्रिटमेंट मेळचो. ताका लागून जी आमची रुरल हेल्थ सेंटर आसा तेंचेर खंय ना खंय जबाबदारी दिवपाक जाय आनी थंय जर एक्सरे मशीन्स जावं आनी कसली मशीन जी इक्विपमेंट्स प्रोवायड जावपाक जाय ती बेगानच्या बेगान प्रोवायड जावची अशी म्हाका दिसता. कारण सरकारान 1,719 करोडाची हे बजेट एलोकेट केल्लो आसा. बरी गोष्ट आसा खरें म्हटल्यार. तशेंच आमचे मंडूर हेल्थ सेंटर 3 वर्सां जालीं. मंडूर हेल्थ सेंटर नवीन बांदलेले पण स्टार्ट जे वयले वर्ड आसा ते स्टार्ट जावंक नासले. आतां ते स्टार्ट जाल्ले आसा.
पूण थंयूय बीन इक्विपमेंट्स अजून पर्यंत येयल्ली ना. हांव मागता स्पीकर सर की थंय इक्विपमेंट्स आमचे प्रोवायड जावची बेग्यानच्या बेग्यान. तशेंच एम्ब्युलन्सी आयज मंडूर हेल्थ सेंटर आसा थंय फक्त एकूच एम्ब्युलन्स आसा आनी अशी कितलेच कडेन एम्ब्युलन्सीची शॉर्टेज आसा. खूब कडेन ग्रामीण वाठारांत खुबशी एम्ब्युलन्सी मेळना, टायम टू टायम मेळना, फोन मारचे पडटा, परत परत मागीर डिफरंट स्टेशनां वयल्यान येता. सो प्रत्येक गांवांनी जी पयलू जाताली की प्रत्येक गांवांत एक एम्ब्युलन्स आसताली, अशी प्रत्येक गांवांनी एम्ब्युलन्स आसची अशी एक मागणी करता. तशेंच आयज आमी पळयता आसतले एफडीए खुबशे एफडीए आसा डिपार्टमेंट खरो, पण एफडीए डिपार्टमेंट रनिंग जाता काय ना ती एक गोष्ट आसा. आयज दिसत ना की एफडीएन कितें एक्शन घेतली कशी. आयज एफडीएन आपल्या डिपार्टमेंटाचेर भर घालपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन. आयज कितलेशे तुम्ही पळयता आसतले कितलेशे गाडे घालता, इनलिगल गाडे घालता, मायग्रंट घालता आनी त्या गाडयांचेर आयज एक्शन घेयना. हितून कितलोसो आमकां रेव्हेन्यू लॉस जाता. आयज सरकाराक कितलोसो रेव्हेन्यू लॉस जाता. तशेंच कितलीशी गेस्ट हाऊजीस आसा ती रेजिस्टर्ड ना. ही खरें म्हटल्यार रेजिस्टर करून घेवपाक जाय जाता तितले बेगीन. तो रेव्हेन्यू जनरेट जातलो आनी सरकाराक रेव्हेन्यू मेळटलो. PWD जेन्ना आमी पळयता PWD डिपार्टमेंटा कडेन खुबसो बजेट एलोकेट जाता. आयज आमी पळयता आसतना रस्ते हो व्हडलो विशय जाल्लो आसा. पॉटहोल रस्ते आनी जो टायमार आमचे रिपेर जावपाक जाय आसले रस्ते, आयज जे रुलींग MLA आसा ते पासून कंप्लेन करता की जो रस्तो आसा तो कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक आसा, हेजी मिस्टेक आसा. पण हेजेर सारकी स्टडी जावपाक जाय. हे रस्ते आसा ते अशे धुवन वचपाक जायना. एवरी टायम रस्ते घालता ते धुवन वयता. हे खंय ना खंय सारके रस्ते बांदपाक जाय. तशेंच उदक जे आमी म्हणटा क्लीन उदक, ते उदकूय सारकें प्रोवायड जावपाक जाय टायम टू टायम बेजीस. आनी हेजो इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज खूब कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना उदकाक लागून. जी पायपलायन ओडपाक जाय ती सारकी ना. जावं आमी पळयता आसतले WRD अंडर खुबशे उपक्रम हाडपाक शकता. आमी एक ट्रिटमेंट प्लांट हाडपाक शकता, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट. तशेंच आमच्या मतदारसंघांत आमचे बाटीम लेक आसा, तसोच सुल्लाबाट लेक आसा. हांव प्रपोज करूं सांगपाक सोदता की हे जे लेक आसा थंय एक फ्रेश वॉटर लेक आसा आनी ह्या लेकांचे जे उदक आसा ते आमी यूज करपाक शकतले आनी ते आमचे लोकांक दिवपाक शकतले. समज आमकां PWD थ्रू सप्लाय जायना, कमी मेळटा, जावं हांगातल्यान आमी कितें ना कितें उदक सप्लाय करूं शकतले, जावं टुरिजमाकूय आमी यूज करपाक शकतले, जावं टुरिजमाच्यान रेव्हेन्यू जनरेट करूं शकतले. आमी पळयता आयज कोमुलदाद जागे आमचे आयज कोमुलदाद जागे आयज इनलिगल स्लम्स बांदलेले आसा, कन्स्ट्रक्शनां येत आसा. हो आयज रेव्हेन्यू जो आमकां गोंयकारांक येवपाक जाय आसलो, हो रेव्हेन्यू आयज जनरेट जायना. हो रेव्हेन्यू खंय ना खंय भायर वयता. हो गोंयकारांच्या आमचे रेव्हेन्यू सरकाराचे रेव्हेन्यू तिजोरीन हाडपाक लागून सरकारांनी कितें तरी प्रयास करपाक जाय, फुडाकार घेवपाक जाय की बाबा ही इनलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा, ही इनलिगल जी आमची कोमुलदादीचो जागो आसा तो इक्विप केल्लो आसा, हाडिल्लो आसा, तो खंय ना खंय तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आनी हेका हांव मागता रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन की SIT बसोवची की हे जे जितले इनलिगल स्ट्रक्चर्स चालू आसा जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा अंडर कोमुलदाद जाग्यान आसा हेंचेर एक्शन स्ट्रिक्ट जावची आनी SIT बसोवन जाता तितले बेगीन तेजेर काम करची. तशें आमी पळयता आयज खुबशे क्रिमिनल एक्टिविटीज वाडत आसा. दिसान दीस क्रिमिनल एक्टिविटीज वाडत आसा. चोरयो जाता, मर्डर जाता, रेप जाता. आयज तेका लागून आमकां खुबशे प्रयास करपाक जाय. सरकारांनी चालू केल्ले आसा CCTV घालपाक जावं आनी कितें करपाक, मात खुबशे करे आमी फाटीं उरता. हें खंय ना खंय आमी लक्ष दिवपाक जाय. CCTV घातल्या मात ते एक्टीव ना. आमी जेन्ना पळयता चोराक गेले एक्टीव ना थंय CCTV कॅमेरा खूब कडेन. सो सरकारान हेजेरूय लक्ष दिवपाक जाय आनी अशे प्रयास करपाक जाय की बाबा इजिली आमकां चोर नाल्यार कोणूय रेप करता, मर्डर करता इजिली जाता तितले बेगीन मेळटलो. असो आमकां लोकल मार्केट्स आयज आमी पळयता आसतले चडशे मार्केट हे गोंयकारांचे आमचे लोकल आसपाक जाय आसले, मात आयज खंय दिसना ते. आमकां परत एक तरतूद करपाक जाय. एक बजेटांतल्यान इल्लोसो भाग तरी दिवपाक जाय जो आमची सिटीन लोकल मार्केट जे आसा इल्लोसो लोकल मार्केटाक लागून जे आमचे लोकल नुस्तेकार जावं भाजीकार जावं कोणीय आसा तांकां इल्लोसो जागो दिवपाक जाय. थंय आमचे जे फार्मर्स आसा ते येवन थंय खंय ना खंय विकूंक शकतले. आयज ही आमकां येवजण करची पडटली, नाल्यार खंय ना खंय आमचे शेतकार, आमचे नुस्तेकार जावं आनी कितें हँडीक्राफ्ट धर हे खंय कितें करता नाल्यार तांकां एनकरेज करपाक मार्केट आसचो. ही एक बारीकशी मागणी आसा.
सुरेश बाब आणि लास्ट 2 मिनटांनी 2 मिनटांनी आमी पळयता आसतले गोवा हँडीक्राफ्ट अँड कोर हो आयज डिपार्टमेंट आसा मात ह्या डिपार्टमेंटांनी खुबसो लक्ष घालचो पडटलो कारण हितूनच्यान आमचे गोंयांत खुबशे ट्रेडिशनल हँडीक्राफ्ट आसा हांकां खंय ना खंय उत्साह हाडपाक फुडें हाडपाक जाय आनी खुबशे आमकां तांकां फंडूय एलोकेट करपाक जाय कित्याक आयज फंडूय कमी असो दिसता म्हाका की हँडीक्राफ्ट आमचे तो आतां खुबशे आमच्या वाठारांनी खुबशे हँडीक्राफ्ट हे आसा तांकां प्रमोट करूंक जाय. आमी पळयता आसतना स्पोर्ट्सा बाबतींत आमचे सानांद्रे मतदारसंघान एसटी बेल्ट आसा खुबसो आनी हो अंडर डेव्हलप्ड आसा. कुर्का विलेज आसा ते विलेजीन चडशे एसटी भाव आसा आमचे आनी थंय खरें म्हटल्यार एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जावं स्पोर्ट्स ग्रावंड जाय आसलो मात आजून पर्यंत तो जाल्लो ना. हांव मागता की हो स्पोर्ट्स ग्रावंड थंय येवचो म्हणून कारण जे आमचे भुरगे आसा एक बरे पैकी खेळपी भुरगे आसा ते खंय शेतांनी जावं आनी खंय वचून खेळचे पडटा तांकां खंय ना खंय एक स्पोर्ट्स ग्रावंड जावचो ही अशी मागणी करता. तशीच आमचो गोवा वेल्यार एक स्पोर्ट्स ग्रावंड आसा तेजें काम चालू आसा ते जाता तितले बेगान कंप्लीट जावचें अशीय मागणी करता. आनी एक आमकां आयज पळयता आमी फॉरेन्सीक लॅब गोंयांत फुल्ली फंक्शनल एकूय फॉरेन्सीक लॅब ना. वेर्ना एक फॉरेन्सीक लॅब आसा तो प्रोग्राम करता बट सगळे आमकां हैदराबाद बीन धाडचे पडटा. सो एक गोंयांत फुल्ली फंक्शनल फॉरेन्सीक लॅब जावची अशी एक मागणी करता. तशेंच आमची जी हॉटेल लायन्स आसा आयज लोकल खुबशे जाण हॉटेलांनी ट्राय करता प्रयास करता आमचे भुरगे हॉटेल मॅनेजमेंटान वचपाक सोदता. सो एक अशी मागणी करता की आमच्या भुरग्यांक जर टुरिजमान सेक्टरान एक नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा एक हॉटेल इन्स्टिट्यूट हे जावचें म्हणून ही मागणी करता. टायम सोंपिलाच म्हणटा. आनी एकूच लास्ट एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा आयज दर वाठारांत बारीक बारीक सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा त्या ग्रुपांक जी आयज सीएमान जी येवजण केल्या ती कमी अशी दिसता ती फुडल्या खेपे वाडोवची आनी बरे पैकी आमकां सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे जे हे आसा ते वाडोवन दिवचे म्हणून अशी मागणी. येस थँक्यू. श्री प्रवीण आर्लेकर.